सांकवाळे गोंयांतले सगळ्यांत व्हड पंचायत घर सगळ्या आधुनिक सवलती सयत जातले। तातूंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग घेवपाची सुविधा आसतली, जातूंतल्यान पंचायतीक कांय प्रमाणात येणावळी मेळटली म्हण पंचायत मंत्री मवीन गुदिन्हो उलयला। जाल्यार सांकवाळेचो उपसरपंच म्हणटा सरकार ह्या प्रकल्पाक 3.5 कोटी दितले जाल्यार पंचायत स्वता 9 कोटी मोडून पंचायत घर बांदतले। आरडेक्सो खातीर सांकवाळच्यान प्रसाद नायक। एक सगळ्यान व्हडलें काम ते आतां करपाक वयता म्हणल्यार फावंडेशन स्टोन तेंचो जावपाचो आसा। हांव तांकां डेट दितलो, थोडे फॉर्मेलिटीज करपाचे उरला। एक सगळ्यान गोंयान म्हाका दिसता ते व्हडले पंचायत घर आसतले। आमी तांकां 3.5 कोटी सुमार दिता, बाकीचे ते आपले पयशे घालता। आनी इट इज अ रेव्हेन्यू मॉडेल वीच अदर्स हॅव टू एम्युलेट। म्हणजे थिंगा कॉन्फरन्स रूम आसतलो, मिटींग रूम आसतले, बाकीची सुविधा आसतली, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करपाक। वेर्नाचे लोक जायते फाटी म्हणटा आमकां खूब पयस वचपाक पडटा, हिंगाच लागीं आसले जाल्यार आमी येवपाचे। दे कॅन कम टू द पंचायत, दॅट इज वॉट दे प्लॅन। सो रेव्हेन्यू वील बी अर्न थ्रू दॅट, वॉट एवर दे स्पेंड दे वील रिकवर। हे भाशेन म्हाका दिसता ते बरें काम करपाक सगळे लोक फाटल्यान उलयपाक फुड्यान काम करपाक कोण ना। इवन हांवें पंचायतीन सुद्दां पयला, ग्रामसभा अटेंड केला, लोक फाटल्यान उलयता, फकत तुमी इनॉग्रेशन करता आनी वयता। हांव कितें तांकां आमी केन्ना इनॉग्रेशन करूंकूच ना, फावंडेशन स्टोन घालूंकूच ना। आतां सिस्टमॅटिकली आमचे पंचायत मिनिस्टर थ्रू लास्ट इयराच्यान आमी ट्राय करिता। वी गॉट अ लँड ऑल्सो, आमकां कोणी तरी स्पॉन्सर केला, लँड स्पॉन्सर केला। आतां हे स्टेजीर पावला की गव्हर्मेंट इज गिविंग अस 3.5 करोड प्लस आमचे पंचायतीच्यान वी आर स्पेंडिंग समथिंग 9 to 10 crores रुपीज। आनी बरोसो एक पंचायत घर करता आमी। अशें करतलो आमी तर ते सांगता, लोक सांगता की फावंडेशन स्टोन घालता आनी वयता, तशें करपाना आमी। इवन ग्रामसभा हांवें लास्ट ग्रामसभा लोकांचें आयकल्या, आमी तशें काम करपाचें। आमी पयलीं क्लिनिंग करता आनी आमी अशें काम स्टार्ट करतलो की आमचें एक फावटी इनॉग्रेशन आमचें काम चालू आसा। आनी बरोसो एक पंचायत घर जे गांवांत जाय आशिल्लें आमी करून लोकांक दितले। कित्याक कोण खूब लोकांनी हेच तोखणाय केलें की आमी पंचायत वयर व्हरता म्हणून। बेश्टे लोकांचें लोकांक कितें सांगपाक पडटा, तुमी आसा पळय लोकांक गांवांत कितें काम करपाक फुडें सरा। बेश्टे लोकांच्या मनांत नाका ते उलयनाका, नाका ते ग्रामसभा येवन उलयनाका। कितें तरी आमी काम करता, आमी सगळे 5 मेंबर, लास्ट टायम सरपंच आशिल्लो, आतां डेप्युटी सरपंच, आतां टीम म्हणून आमी काम करता। एकलाय 5 मेंबर वांगडा काम करता आनी आमकां आमच्या मनान एकूच काम करपाचें। अशें आतां एक बरें पंचायत घराचें आमचें इनॉग्रेशन नेक्स्ट मंथ जातलें आनी बरोसो एक पंचायत घर गांवांत येतलो। आनी फूल गोंयान म्हणटा हांव बरोसो एक पंचायत घर आमी उबो करून दाखयता विथ द हेल्प ऑफ आवर पंचायत मिनिस्टर एंड आवर 5 मेंबर्स। वी ऑल आर डुईंग समथींग वी वॉन्ट टू डू आनी भरपूर आमी कामां करतलो। आमी गांवांत कामां करीत रावतले, कित्याक आमचे कडेन देवान दिल्लें आमकां लोकांनी निवडून हाडलेलें आमकां कामां करपा लागून। आमी आमची मनान एकूच करप्शन करपाचें। खूब लोकांनी उलयलां फाटल्यान करप्शन करता। हांव कितें म्हणटा तांकांय सांगपाक पळय, आमी करप्शन केलें तुमी प्रूव करा न्हू।